प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकुचो 9 विसवोर, वोड 38 ते 40 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 9 वर्सेस 38 to 40. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जुवान तांकां म्हणलें, गुरुजी, आमचो पाटलाव करिनासलोलो एक मनीस तुज्या नांवान देंवचार काडटना आमी देखलो, आनी आमचो पाटलाव करिना म्हूण ताका आमी मोना केलो. पूण जेजून म्हणलें, ताका मोना करिनाकात, कित्याक म्हज्या नांवान विजमीत करतीत ती केन्नाच रोखडी म्हजेर वायट उलोवची नात. तर आमचेर आड नात, ती आमच्या भागा आसात. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की जेजूचे शीस पळयतात की एकलो मनीस देंवचार काडटा. आयकात बरे भाशेन. आनी वो मनीस शिसां बरोबर जेजस सांगाता ना, पूण तो देंवचार काडटा. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना तो देंवचार काडटा, जेजू जी शिकोण दिता त्या प्रमाणे तो कोत्ता आनी बरो कामां कोत्ता. जेजूचे शीस ताका पळयतात आनी म्हणटात, वो आमच्या सांगाता ना, वो आमचो पाटलाव करिना, पूण ते आतां देंवचार काडटात. ताका मातशें थांबय, ताका बंद कर. आनी त्या वेळार भाव भयणीनो, जेजू कितें म्हणटा? जेजू तांकां कितें सांगता? आपल्या शिसांक कितें म्हणटा? ताका थांबय नाका म्हणटा. जो तें कितें कोत्ता तो म्हज्या बरोबर आहा. भाव भयणीनो, जेन्ना शीस त्या मनशाक पळयताले, ते पळयताले की तो तांच्या सांगाताना जेजू बरोबर तो येना. आनी जे बरोबर ते आतां समजले की आतां आमी 12 शीस आसात, आमकां जेजू आमचो बरोबर आहा, आमचो गुरुजी आमचो बरोबर आहा, आमकांच हें काम करूंक जाता आनी ह्या दुसऱ्या मनशांक हें काम करूंक जायना. देखून ताका एकदम वायट दिसलें, शिसांक वायट दिसलें. आनी भाव भयणीनो, शिसांक वायट दिसलें म्हणून आतां ते आपल्या गुरुजी कडेन, जेजू कडेन येतात, म्हणटात, जेजू पळय, हे मनीस कितें करतात, ते हे देंवचार काडटात आनी तांकां थांबय. पूण भाव भयणीनो, आयज जो जेजू जबाब दिता आपल्या शिसांक, तो जबाब आयज जेजू इग्रोज मातेन एक एकल्याक दिता. भाव भयणीनो, जो जबाब जेजून आपल्या शिसांक दिलो त्या दिसा, तो जबाब आयज जेजू इग्रोज मातेन एक एकल्याक दिता. कित्याक जो जेजूचेर भावार्थ दवरता, माकुचो 14 विसवोर 16 विसवोर 14 न्हय 16 विसवोर बोड 16 ते 18 ते कितें म्हणटा? जो कोण जेजूचेर भावार्थ दवरता आनी बातीस घेता, ताचें तारण जातलें, ताची सरवण जातली. जो कोण भावार्थ दवरिना, ताचें निसणपण जातलें. जो कोण भावार्थ दवरता, ते कितें करतले? ते देंवचार काडटले, ते पिडवंताचेर हात दवरतले, तांकां बरें करतले, ते खूब विजमितां करतले. आनी जो कोण हें कोत्ता, फकत तो जावन आसा एक भावार्थी, जो भावार्थ दवरता जेजूचेर. तर आयज भाव भयणीनो, इग्रोज मातेन कितें घडलां? इग्रोज मातेन ज्या लोकांक करूंक जायना असली कामां जी जेजून बरयलां, माकुच्या 16 विसवोर बोड 16 ते 18 तांकां करूंक जायना इग्रोज मातेन. पूण ती म्हणटात, हें काम आमचें, कोणाकूच करूंक जायना, तांकां करूंक जायना, दुसऱ्यांक करूंक दिना. आनी देखून भाव भयणीनो, आयज इग्रोज मातेन कितें घडलां? आयज इग्रोज मातेन लोकांचे दोळे बंद जाल्यात. आमी आतां मौनी जाल्या आनी आमी कोत्ता, फकत देवस्पण कोत्ता. आमी जे आमची रिती आहा ती कोत्ता, पूण खरें आमी भावार्थ धरिना. आनी आयज भाव भयणीनो, जेजू आमकां एक एकल्याक सांगता, जो जबाब ताणें आपल्या शिसांक दिलो, ताणें आपल्या शिसांक तांकां सांगूना, अरे बाबा तांकां बंद करात, तांकां सांग करूंक दिनाकात. पूण भाव भयणीनो, जो कोण देंवचार काडटलो, जेजू सांगाता नासलो, तो जेजू बरोबर आनी शिसां बरोबर वचनासलो, पूण तो जेजूची शिकोण घेवन, जेजूचे जे शिकयतालो, ताणें आमकां तो सगळी परगोड कोत्तालो, ती सजमणी घेवन हो मनीस आतां देंवचार काडटालो. कित्याक? ताका भावार्थ आहलो जेजूचेर. वय, तो जेजू बरोबर वचनासलो. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आतां खूब मिनिस्ट्री आसता. खूब लोक एकलो म्हणटा, एक प्रेगादोर एक मिनिस्ट्री आपली कॉमेन्स करता,
दुसरो आनी प्रेगादोर आपली मिनिस्ट्री कॉमेस करता. जो कोण तांच्या मिनिस्ट्रीन ना ते म्हणटात तो हें करता, तो हें करता, तो आमच्या सांगात ना. भाव भयणीनो, कसली मिनिस्ट्री आसूं, कसली इग्रोज मात जावं, रोमन कॅथोलीक जावं, प्रोटेस्टंट जावं, सेवन डे एडव्हेंटिस्ट जावं, बॅप्टिस्ट जावं, सगळे कसले 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 कॉंग्रेगेशनाचे आसूं, आमी फकत पळोवंक जाय की ते जेजूचेर भावार्थ दवरतात, की जेजूच्या उतराचेर ते आतां चोत्राय दवरतात. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूच्या उतराचेर चोत्राय दवरता, खरें जेजूच्या उतराचेर भावार्थ दवरता, तेन्ना आमकां भावार्था वरवीं सगळीं कामां करूंक जातलीं. आमच्यान दुसऱ्यांक पेकोणी दिवंक जातली, त्योचार काडून पावतले आमी, मेलेल्यांक परत जेवण करूंक पावतले आमी, आनी दुसऱ्या दुसऱ्या भाशेयो आमी उलोवंक पावतले, आमी सरप घट धरतले. जे आमकां कितें आमी पियेत जाल्यार खायत जाल्यार आमकां कसलेंच वायट जावचें ना, कित्याक आमी भावार्थी म्हणून. पूण भाव भयणीनो, आयज जे घडटा इग्रोज मातयेन, आमी सगळे आतां भिरांतीन बसल्या. जे आमकां भायल्यान सांगता लोक, जो गव्हर्मेंट सांगता, हें सांगता, ताचेर आमचो चोत्राय चड आहा, पूण जेजूच्या उतराचेर आमची चोत्राय ना. आनी देखून भाव भयणीनो, आयज आमी इग्रोज मातयेन जो लोक भावार्थान भायर सरता, दुसऱ्यांक देवाचें उतर परगट करता, भिरांत नासतना खरेंच देवाची उतराची सोजमणी दुसऱ्यांक दिता, आमी तांकां बरे भाशेन त्रात करूंक जाय. तांकां आमी एके म्हणेन एनकरेज करूंक जाय. पूण आयज कितें घडटा इग्रोज मातयेन भाव भयणीनो, जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, जो देवाचें उतर सगळ्यांक सांगता, देवाच्या उतरा प्रमाणे विजमितां करता, भावार्था वरवीं अजामां करता, तांकां लोक नाकारता. कित्याक ती समजतात की हे भायले लोक, हे आमचे लोक न्हय. आनी आयज जेजूची उतरां आमकां सगळ्यांक आमच्या कानाचेर पडटात. जो लोक ताच्या नांवान, जेजूच्या नांवान ही विजमितां करता भावार्थ धरून, तांकां तुमी थांबय नाकात. तांकां तुमी थांबय नाकात, कित्याक तुमी तांकां थांबयशात जाल्यार तुमी तुमचें निसणपण करतल्यात. कित्याक भाव भयणीनो, जो कोण देवाचें उतर परगट करता, जे देवाच्या उतराची सोजमण दिता, जो कोण देवाच्या उतरान रिगून रावला, जो कोण देवाच्या उतराचेर भावार्थ दवरता आनी त्या उतरा प्रमाणे चलता, तोच खरेंच एक जेजूचो पाटलावदार, तोच कोण एक जेजूचो शिश. आनी जो कोण जेजूचो शिश आसा, जो जेजूचो पाटलावदार, कोण जेजूच्या उतराचेर भावार्थ दवरता, ताकाच फकत विजमितां आनी अजापां करूंक जातलीं जेजूच्या नांवान. देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां देवाचें उतर आयकोंक मेवता, आमी विचारपाची गरज ना तो खंयचोल्लो, तो कातोलीक, तो हाचो इग्रोजेंतलो, त्या इग्रोजेंतलो, हे सगळ्यो खबरो सोडून आमी फकत देवाचें उतर आयकोया, आमकां उतराची सोजमणी घेवया, आनी खरेंच हें देवाचें उतर सगळ्या संवसाराक परगट करून, अजामां करून, देंवचार काडून, हें खरें भावार्थीचें काम जें आमी करून आमी आतां आयजतान वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक आमच्या सुरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गेच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.